जेजू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां आख्याक दोरया अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या देव दोर वेगी या पुयदोळाक कोण देवच्या मनशा थोडा नासाव कोणीच सोडी नाका आदावे भातो केले सोडीचे भात देवान आपले उक्ते करू ओतून दे ये सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे नोवेनाचे आमच्या ह्या नोवेनांत आमी किरीत भाशेन सांत आन समुदाय माटवे, सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट, आवलेडियो वालंकनी समुदाय रेंद्राबाट आनी सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाट ही सगलीं आमची दाबोली रावतली भावां भयणां तांचे खातीर आमी मागता. किरीत भाशेन देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून सान फ्रांसिस्का भाशेन तांणी जेजूच्या पावलांनी चलून मनीस जिणे सवें एकचार बांदून हाडूंक तांकां कृपा आनी कुतकुतीत बोड मागून घेवया. आयचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी चलून बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मनीस जिणे सवें एकचार बांदुया. आजतान बाबा भयणीनो आमी सेवा धर्मीक नवें वरोस सुरू करता. आमी जाणाव रोमन कॅलेंडरा प्रमाणे 1 जानेराचेर आमी नवें वरोस सुरू करता. पूण आमच्या सेवा धर्मीक वर्साक आमी आज सुरवात दिता. म्हणटच आज जावन आसा फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी देवाक आर्गां दितना पासियेसा मास्कारेनेस ही आमची भयण किरीत आपलो जल्माचो दीस समरमता. तिचे खातीर देवाक आमी दिनवासुया. तिचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून तिका बऱ्या देण्यांनी सांबाळ राख आनी बरी भलायकी दी म्हूण तिचे खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया आमच्या वाड्यांत रावतलीं सगलीं भावां भयणां तांकां देवान बरी भलायकीन सांबाळून मनीस जिणे खातीर आमी सगलीं वावरूंक आनी अदीक आमचे एकचार बांदून हाडूंक आमी ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे 4थ्या दिसा पावल्यांत आनी ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मनीस जिणे सवें एकचार बांदुया. मनीस एक जुवो न्हय. देवान मनशाक एकवडो न्हय बोगोर समुदायान दुसऱ्या सांगाताक जियोवपाक रचला. दुसऱ्या सांगाती जियेताना तो आपले आपोवणे आनी कुशालकाय अणभवता. दुसऱ्यांचो आदार नासतना मनशाच्या जिवंक जायना. जल्मा ते मरो पर्यंत ताका दुसऱ्यांची गरज पडटा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत मनीस कसो आयलो तेन्ना तो एकवडो जिवंक ना. बोगोर ताणें आपल्या सांगाती कशे 12 जाणांक वेंचून काडले आनी आपल्या वावरांत आनी मोगा सेवेचे मिसावांत तांकां मिसळ केले. सर्गींचे शिकवण आपले पोरचेक दितना तो न्हयच फकत तांकां उतरांनी शिकयतालो, पूण ते आपूण कोरण्या उदेशीं करून दाखयतालो. देखीक ताणें पिडेस्तांक बरें केलें, भुकेल्यांक उंडे वांटले, पातक्यांक बक्षिले,
आनी आपल्या सिसाचे पांय पोरयान धुले आनी शेकी आपल्या शेळ्यां खातीर आपलेंच बलिदान एका कुर्साचेर करून फाटीं सोरलो ना. बागुंत फ्रांसीस शावेराच्या जेजूच्या पावलांनी चलूंक पेल्याची सेवा केली, पिडेस्तांची निगा घेतली, पातक्यांक बोगसवणें फावो केलें आनी हे तरेन मनीस जिणे सवें एकचार बांदून हाडलो. तशेंच आयज तावन आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत भितर सरता. हे काळांत आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाताना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी आशेन रावता. चिती नासलोल्या वेळार आनी नकळो आसलोले घडयेर मनशाचो पूत येतलो म्हूण शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या सिसांक उलो मारता. तर आमी सगल्या वेळार जेजू घेवंक तयार आसूंक, उजवाडाचें जिवीत जिवंक आनी पेल्याची सेवा आनी हुस्को करूंक जेजूच्या पावलांनी बागुंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन मनीस जिणे सवें एकचार बांदून बागुंत फ्रांसिकाकूच फुडें घालून हे मिसा बलिदानान आमकां देवाचो आदार मागुया. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक तान आमी आदवेंत काळ क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सुरू करता आनी हें दाखोड करूंक आमी आदवेंत रितीचेर खिरीत भाशेन ही पयली वात आमी पेटयल्या. क्रिस्त येतलो हाची तयारी आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमी करूंक दिसपोटी ताच्या येण्याक आमी तयार आसूं. कसली तयारी? आमच्या मोनाची, आमच्या आत्मीक जिविताची, आमच्या जिविताचीच तयारी आमी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान तयार आसूंक आमकां ह्या मिसान खतखत्यान करपा मागतना पयले सुवातेर सगळीं हात जोडुया आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन ह्या वेळार आमचे दोळे दाखुया, आमच्या चुकीचे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागुंत सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या वाड्यांत रावतल्या पिडेवंत भावा भयणां खातीर, आमच्या समाजांत जियेतल्या सगल्या पातक्यां खातीर आमी देवाक उबारतना आमचे खातीर बागुंत फ्रांसिसाचे मजतीन खरो हो काळ आमकां बरो मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागुया. सर पदवीदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोरवोंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक
आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजाजाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शण ह्या फुडें सोरेस्पोराच्या मंदिराचो पुरवत सगल्या पर्वता वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरा वयर उबालोलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताजेशीं सोडून वेतोलीं. इस्पा भायर पोरजा ताजेशीं येतल्योत आनी त्यो अश्यो म्हणटल्योत, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. हांव कित्याक सियोना थावन येतुली समूर्त आनी जेरुजाल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रांचेर आपली तरवार उबारचें नान. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतर हें. जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगल्या आमचे पाय. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडला आमचे जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराची कुळां ती. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया.
बागयोत पावलून रोमकाराक बरयल्ले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणत, न्हिदेंतलो उठचो वगत जालो आनी सोत मानून घेतल्या त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळुकाच्यो कोरन्यो सोडुया आनी झुजांचीं हात्यारां घेवन उजवाडाच्यो कोरन्यो करुया. दिसा उजवाडाक चलूंक जाय तशें माणसुकेन आमी जिवया. मोजां नाका, जोगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोम्या जेजू क्रिस्तूस तुमच्या आक्त्राक जावं दी. कुडीक आनी तांचे कुशालकायेक हे फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचे उतोरे देवाचे गोड उद्गार. Solves porak soy, solves porak soy, soy. Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy, soy. तुजी काकलूत आमकां दाखोय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy, soy. Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy, soy. Survispo तुमचे सोवे आसू. Mateva pormonici su Cristace shubor toma. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. जसो बुट्टी आदल्या दिसांनी नोये पेट तारवांत भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो आनी पोरयाड्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पोरयान तो कांयच नोकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलोल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दोळटोल्या दोगा बायलांक एक एकलेक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. म्हणटूच तुमी तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळो देखून जागृत रावात. हे मात जाणू जायात. चोर केन्ना येतलो तो घोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घोर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेक मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज आमी आदवेंत म्हणजे क्रिस्त येवचो जालो, क्रिस्त येवचो काळ, बिगिनींग अशें आमी आजतान संभरवणी नव्या वर्साची सेवा धर्मीक वर्साची सुरू करता. आनी हो आदवेंताचो काळ आमी किरीत भाशेन क्रिस्त येण्याच्या तयारेक न्हय नातालांची परबी तातूंत आमी समोरमता, पूण क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या येण्याक आमी सगळीं तयार जावंक हो काळ पवित्र सभा आमकां दिता. आयचो आमचो विशय आमी घेतला तो जावन आसा जेजूच्या पावलांनी चलून बागयोंत सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन मनीस जिणे सोवे एकचार बांदुया. बाबा भयणीनो, एक ल्हानशी गोडणी आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर मनीस जिणेच्या एकचारान कशी आमी बांदूंक येता ताचे विशीं आमी नियाळुया. एक हिंदू ओस्तोरी आसली. आपल्या जिवितांत ती लोकांच्या घराघरांनी वचून
वावर करताली, आयदनां घांसताली, तांचो रूप धुताली आनी आपल्या जिवितान ती अशें जिवीत सारताली. तिका कोण नासलो, घोव आसलो तो सोंपलो, भुरगीं बाळां तिका नासलीं, म्हणटच लोकांच्या घरादारान वचून वावर करून आपलें जिवीत ती सारताली. केन्नाय तिका समज जायना जाल्यार कोणागेरूय 2 पयशे भीक मागून आपलें जिवीत ती सारताली. जेन्ना ती आपूण दुयेंत पडली, आपल्या जिवितान पिडेक सांपडली, घरांत ती बाबा भयण उरली, असल्या वेळार इगोर्जेची सान विन्संट द पॉल ही सोसायटी आसा, तांणी तिका भेट केली. दिसपोटी ती भेट करताली आनी तिका फूल ना पाकळी आपल्या संस्थेंतली ती दिताली. फिरगोजेची गवडीक आमी जाणो सभा आसता, पॅरीश कावन्सील, तांच्या वांगड्यांनी एकेकल्यान पाडी घेतली तिका भेट करपाची. टर्न एकेकल्यान आपले पाडी घेवन तिका तांणी भोव करून भेट करपाची तांणी आपल्या जिवितान जबाबदारी घेतली. आनी अशें एका दिसाक ती चडूच भावा भयणीनो ओदीक पिडेक सांपडून तिका हॉस्पिटलान घालची पडली. वेळ आयलो, कोण तिची वखदां घेतलो, कोण तिका ह्या घोडयेक पावतलो, कोण तिचे बरोबर आसतलो. आनी असल्या वेळार फिरगोज गवडीक सभेच्या सॅक्टर लिडरांनी आपआपल्यांनी एकेकल्या आपल्या वाड्यांतल्या 2 जाणांक विचून काडलीं पाडी घेवंक, आनी तांणी आपआपल्या ह्या सॅक्टरा प्रमाणे तिचे इलाजाक पयशे काडले आनी तिचो इलाज केलो. शेकी ही हिंदू वस्तुरी बाबा भयणीनो अंतरली आनी तिचें मरण करूंक सगल्यांनी फिरगोज गवडीक सभेन आनी पादविगारान मेळून तिचें मरण केलें. गांवची हिंदू बाबा भयणां हें पळोवन अजाप जाली, कित्याक तांणी पळयलें भेदभाव नासतना ह्या गांवच्या लोकांनी ही हिंदू वस्तुरी सभें दोळ्याडाय दाखयली. भेदभाव नासतना एकचार मनीस जिणे सभें कसो जीव जाता तो तांणी शिकोवन दिली. बाबा भयणो, आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी हातून आमकां मेळटा देवाच्या राज्यान सासणाच्या सुखाक सगल्या राष्ट्रांक सर्वेस्पोर एकठांय करतलो. इस्रायल पोरचा गुलामपणांतली सुटून आयली तेन्ना तांकां देवान तांचे सगळें व्हड व्हड विस्मितां केलीं. देव तांचे सगळें मोवाड आसलो, देव तांचे सगळें दोळ्याडाय दाखयतालो, देव तांकां कितें मागता तितलें दितालो. इतलेंच न्हय, जेन्ना पोरजां गुणगुणटालीं मोजेसान देवा सगळें प्रार्थना करून तांकां माना खावंक दिलो. देवाचेर गुणगुणटेलीं पोरजां देवान तांकां बरेंपण केलें देखून देव आमचो देव, हो देव आमकां खंयच्याय वेळार राखतलो आनी सांबाळटलो, देव आमकां सोडवून फावो करतलो, देव आमकां भासायल्ल्या देसान हाडून सोडटा, आमचो देव अशें तांणी अधिकार घेतलो. आनी इतलेंच न्हय, दुसऱ्यांक तो पावचो ना, दुसऱ्यांक सोडवण आसची ना, आमचो देव फकत आमच्या राष्ट्राक सांबाळटलो, इस्रायल पोरजेक, अशें तांच्या मनान तांणी धरलें. असले वेळार देव इसायास प्रवादे वरवीं सांगता, सगळीं राष्ट्रां तुजेशी येतलीं सर्वेस्परा. हांव सगल्यांचो देव, हांव सगल्यांची सोडवण करतलो, न्हयच इस्रायल पोरजेचो पूण जुदा जेरुजाल्या विशीं आमोजाक सगल्याच्या ह्या पुतांदुवांक हांव साल्वार करतलो. म्हणटकूच येयात सर्वेस्पराचो पर्वत आसा ताका तुमी पळयात सगलीं, कित्याक तुंय हांव आसा आनी तुंय हांव आसा तेन्ना तुमकां सगल्या राष्ट्रांक भेदभाव नासतना तुमकां सगल्या राष्ट्रांच्या लोकांक हांव सगल्या वायटांतलो सांबाळटलो आनी सगल्या राष्ट्रांक हांव एकठांय करतलो. म्हणटकूच तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी ताच्या वाटांनी चलूंक आमी पावतले. कित्याक सियोनांतान येतली समूड आनी जेरुजाल्यातान येतलें सर्वेस्पराचें उतर. म्हणटकूच बाबा भयण्यो, राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची तो नीत करतलो. हो जावन आसलो सर्वेस्पोर देव. म्हणटच भेदभाव नासतना सर्वेस्पोर देव पोरजेक आपूण पावतलो म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन चिटीन म्हणटा, आमची सोडवण लागीं पावल्या. म्हणटच तुमी कितें करचें, न्हिदेंतली सगलीं तुमी जागीं जायात, कित्याक आतां तुमी उजवाडाच्यो कोरण्यो करात आनी उजवाडाची भुरगीं कशीं तुमी माणसुगेन जियात.
म्हणटच तुमचे मदें आतां मौजा नाका, जोगडी नाकात, नाटकायो नाकात, सोम्या क्रिस्ताची आंगोस्त्रां तुमी घालात. म्हणटकूच तुमी आतां उजवाडाच्यो कोरण्यो करात, काळोखाच्यो कोरण्यो तुमी सोडून दियात. कित्याक सोमी येवचो जालो, हो काळ सोमी येवपाचो. म्हणटच आमच्या जिवितांत जें कितें वायट आसा तें सोडून आमी दिवया. आमच्या जिवितांत जे कितें विंगास आसा दुसऱ्या सोबे ते आमी बाबा भयणो पयस करुया. आमचे सोबे जी दुस्मानकाय आसा ती आमी पयसावया. आमचे सोबे उत्मीक वाड, आमी उत्मीक वाटेन उदीक ग्रेस जावया. आजच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत जेसू आपल्या शिसांक नोयेच्या दिसांनी कितें घडलें ताचो उगडास करून सांगता. आनी काय बरें म्हणटा, तुमी सगळीं नोये भाशेन जागृत रावात आनी तयार आसूंक गरज. कित्याक निमाणो दीस, निमाणी घडी, निमाणो वेळ केन्ना येतलो तो आमी नको. म्हणटच मनशाचो पूत येतलो तेन्ना तुमी चिंतिनात, ते घडयेक तो येतलो. म्हणटच न्हय म्हूण घडी, न्हय म्हूण वेळ तुमी नोकळोत. नोयेच्या काळात तशें जालें. बाबा भयणो, देवान नोयेक शिडकायलो आनी म्हणलें तुजें तारवार तूं वच तुजे आख्खे कुटुंबाक घेवन. आनी हेर लोक कितें करतालो तें काय बरें जेजू सांगता. सगलो लोक खाता पियेतालो, लग्न जावं आनी लग्न करून दिवंक आसुल्लो. सगलीं बाबा भयणो एकामेका सोबे बरे मौजेन जियेतालीं. जिवीत तांचें पोरदुवारपणाक पावलेलें. आपल्याक जाय ते भाशेन मौजा मारतालीं, आपल्याक जाय ते भाशेन हें जिवीत जियेतालीं. देवान तांकां शिडकायलेलीं, दीस म्हजो येतलो, तुमचेर हांव एक खोर बाबा भयणीनो वायट धाडटलो. तरी पुत्यान लोकांन देवाची शिडकावणी आयकूंक ना. नोवेक आनी ताच्या कुटुंबाकूच बाबा भयणो हें साल्वोसांव फावो जालें. पूण दुसऱ्या लोकांक सगळे पिडकेक थंयसरली नाश करून उडयली. कित्याक तांणी देवाची शिडकावणी आयकूंक ना. आज तुका आनी म्हाका देव ह्या आदवेंताच्या काळार, बोकून क्रिस्त येण्याच्या ह्या काळांत आमकां सगल्यांक तयार रावंक उलो मारता. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे ह्या नोवेनांत आमी जेजूच्या पावलांनी चलून आमचे पोरणे मनीस जिणे सोबें एकचार बांदून हाडूंक भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जिवंक आमकां उलो मारता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेर ओल्डे कुडयेचो बाबा भयणो. ही बिलोंग टू अ नोबल फॅमिली. म्हणटच आपल्या जिवितांत ताणें कितें केलें? इनासा फुड्यान गेलो तेन्ना इनासान तांकां लुकाच्या शुभ वर्तमान आसलेलीं उतरां म्हणलीं, आख्खो संवसार तूं जिखत पूण तुजो आत्मो इबाड करीत जाल्यार कसली गरज. ही उतरां ताच्या जिवितांत बदलणी हाडली. ह्या उतरां वरवीं बाबा भयण आपल्या जिवितांत ताणें एक शिकप घेतलें. खरेंच हांव खंय वेतां, व्हडली जुट्टी जोडूंक हांव वेतां, बरें शिकप हांवें केलां, हुशार हांव तकलेन, म्हजे सोबें बरी पदवी आसा, बरो हांव शिकयतां, बरो शिकोवपी म्हूण म्हाका मान आसा, म्हाका हांगा थंय युनिवर्सिटींनी आपोवन व्हरतात, म्हाका हांगा थंय भाशण करूंक आपयतात. हांवें सगलो संवसार जिखलो आनी म्हजोच आत्मो विबाडलो जाल्यार हांव खंय आसा? बाबा न्हू, हें आपल्या जिविताची नवसुर्णी ताणें केली. आपूण पयले सुवातेर सांत इनासान पाठयलोल्या तो इंडियेच्या ह्या देसांत आयलो. आसियेच्या देसान आपूण वेता म्हूण ताणें मागलें तेन्ना इनासान ताचें मागणें स्विकारलें आनी ताका इंडियेक पाठयलो. इंडियेक जेन्ना आयलो ताणें लोकां मदें सादेपण पळयलें. लोकां मदें व्हड भेदभाव नासलो. लोक बाबा भयणीनो सादो आसलो. म्हणटच फ्रांसीस शावेरा कडेन व्हडल्यो व्हडल्यो जुटयो आसल्यो, व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आसल्यो, पूण आपूण सादें जिवीत जिवंक तो तयार जालो. ह्या लोकां मदें सादेपणान आपलें जिवीत ताणें सारलें. तांकां हॉस्पिटलांनी बॅड करूंक थंयसर व्हडलीं हॉस्पिटलां नासलीं, पूण जिवितांत जी कोण पिडेत आसलीं तांचे सोबें तो गेलो. जेजूची सेवा दिवंक तो वावुरलो. दुसरी कोण जेजूची बरी खबर नोको आसली त्या भुरग्या बाळांक ताणें एकठांय केली. बरे तरेन शिकोवन दोतोन आमी म्हणटा ती ताणें दिली. दुसरी जी कोण गरीब आसली तांकां ताणें आपली भेट करून तांकां एक आश्वासन जेजूचें ताणें दिलें.
आपल्या जिवितान सादेपणान जियेता आसतना भेदभाव ताणें करूंक ना, कोणाचे धर्मा आड ताणें उलोवंक ना. बाबा भयणीनो, आपल्या जिवितान तुजो धर्म सोड, म्हजो धर्म आपणाय अशें म्हणूंक ना, पूण आपल्या जिवितान एक उदाहरण जावन तांकां क्रिस्त दिवंक तो वावुरलो. बाबा भयणीनो, भेदभाव नासतना आपल्या जिवितान जियेल्लो ओ बाग्यून फ्रांसीस शावेर आज तुका आनी म्हाका उलो मारता. आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवां म्हूण आमी परगोडटा, आमी गायन करता, सा फ्रांसीस शावेर आमचो भावाक न्हय आयज घालचो, पूण सा फ्रांसीस शावेराचो. जरी तर भावार्थ आमकां सा फ्रांसीस शावेरा उदेशी मेळ्ळो जाल्यार तूं आनी हांव भेदभावान कित्याक जियेता? तूं आनी हांव ह्या आमच्या समाजान जियेता आसतना कित्याक बाबा भयणीनो आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भावाक जेजू क्रिस्ताची खबर सांगूंक आमी हांकडेता? कित्याक बाबा भयणीनो दोन उतरां बरी सेवे चाकरेची करूंक आमी फाटीं सरता? कित्याक बाबा भयणीनो आमचे सगळें दोयाळाय आसा ती दुसऱ्यांक दाखोवंक आमी विसरता? बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जायती मोवाळाय दोयाळाय एकचार बांदूंक तोच सोमी आमकां आपयता. जायते फावटी ह्या समाजान एकचार बांदूंक आमच्यो ल्हान ल्हान कोरन्यो आमकां पुरो. जायते फावटी आमची वागणूक बरी जावंक जाय. जायते फावटी वी आर अ स्कॅन्डल टू अदर्स. कित्याक आमी न्हेसता बेमर्यादीचे, आमी जिवीत जियेता बेमर्यादीचे, आमी उलयता बेमर्यादीचे. आमच्याच समाजान आमच्या तरणाट्यांचेर आमच्या वडिलांचेर नदर मारया. नाक्यार आमी बसता, गाडयांचो शिंवोर आमी करता, बारांनी आमी बसता, सोरो पियेता, आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणाक आमी एक वायट देख जाता. भावा भयणीनो, आमी खंयच्याय फुंगसावांक वेता तेन्ना पयले आमी भावा भयणीनो स्वार्थी कशे जेवणाक धांवता, दुसऱ्यांक आमी पडयना. आमी कसलोय तर फुंगसांव आसा आमच्याच कुटुंबाक घेवन आमी भावा भयणीनो थंयसर पयले आमकां फोटोशूट हें करूंक आमी तयार आसता. खंय पावले आमचें सेवेचें मोन? खंय पावले आमी ओत्मीक आमचें उदारपणान दुसऱ्यांक सेवेदान दिवपाचें मोन? खंय पावलें काय बाबा भयण आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक बरेपण हाडपाचें मोन? खंय पावलें काय आमचें जिवीत जें आमकां जेजू सांगता, जें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक भावाक केलें तें तुवें म्हाका केलें, भेट दिवंक आमी विसरता. भाव भयणीनो, आमच्या शेजाऱ्याकूच पिडेंत आसलेली भाव भयण मोत्ता तेन्ना आमी येता. भावा भयणीनो, कोणूय मोत्ता तेन्ना कित्याक आमकां भिरांत फाल्यां हांव मोत्तूस म्हज्याय मोड्याक कोणें माती लावंक जाय, हाका लागून भिवून येता. पूण जितो आसतना त्या मनशाक आमी पळयना, त्या मनशाची जाग आमी घेना, त्या मनशाचो पाडी आमी करिना, म्हणचे टर्न घेवन एक एकलो भेट करतलो अशें आमचें मन ना. बाग्यून फ्रांसीस शावेर जेजूच्या पावलांनी चलून भेदभाव नासतना मनीस जिणे खातीर वावुरलो. आमच्या जिवितान तो सोमी आमकां उलो मारता. पयल्या वाचपान इजायस प्रवाद्या उदेशी बाबा भयणीनो देव आमकां उलो मारता. सगळ्या राष्ट्रांचो हांव देव, न्हय इस्रायल पोरचेचो, न्हय तुमच्या क्रिस्तांवाचो तुमी बावतिजा घेतला म्हणून, पूण सगळ्या उक्रिस्ती बाबा भयणाचोय हांव देव. तांकां ही बरी खबर दिवंक तुमी वावरात, तुमी जागृत रावात, तुमचे सेवे वरवीं तुमी दाखोड करात. एक हिंदू ओस्तोरे सभें जी कातलीक सभा थंय आसली तांणी बरे तरेन वावर केलो. जी सेंट विन्संट द पॉल सोसायटी आसली ताणें उदार पोसण तिचें केलें. आपल्या जिवितान एक एक वोस्त तिणें हे हिंदू ओस्तोरेन बरे तरेन केली, देखून तिका देव उदारपणान पावलो. शेवटाक बरें मरण ती मेली. आमकां मनीस जिणेचे जिवितान जिवंक देव आपयता. एकामेका सवे एकचार बांदतले जाल्यार एकामेका सवेन दोयाडाय आमी दाखोवंक गरज. एकामेका सवे उदार मन आमी आसूंक आमचे सवे उदार काळीज आसूंक गरज. एकामेका सवे बरें उतर, न्हय गाडयांचें उतर, बरें उतर आमी दिवंक भाव भयणो गरजेचें. एकामेका सवे कुन्नाटाय पयसावंक गरजेचें. आज ह्या वर्साचे सुरवातेक आमी सेवाधर्मीक वर्सान भितर सरता तेन्ना अदीक आनी अदीक बाबा भयणो एकामेका सवे आमचें जिवीत नवसतले हांव म्हूण आमी भास दिवया. जशें आयच्या वाचपान दुसऱ्या वाचपान बाग्यून पावलो आमकां म्हणटा, तुमी सगलीं बाबा भयणो उजवाडाच्यो कोरन्यो कोडुया आनी काडोकाच्यो कोरन्यो तुमी सोडून दियात. ह्यो काडोकाच्यो वस्तू आमी पयसांव, काडोकाच्यो कोरन्यो आमच्या जिवितान पयस दवरूंक. मनीस जिणे सवें भेदभाव नासतना
जेजूच्याच पावलांनी आमी चलूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं हात जोडून बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार वसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे ऐकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावला. आंखवार मरितान सोनमलो बोसला ताकाल ताणें घोस सुसले ताका कुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकेंची बक्षुनी कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, क्रिस्तान्याचो काळ आमच्या काळजान बरवंशाची आनी संतोशाची भावना उपजयता. तर आज आमी न्हयच फकत भायलो गणगण करूंक पूण सदांच ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमी सदां सोम्याच्या येण्याक तयार आसतली म्हूण आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी यादनिकांनी आनी मोतवाशांनी आपले दोयाल आनी काकलुत्सार देवाची शिकवण आपणावून बरे भाशेन नियाळून आनी अदीक करून ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळजान आपले पोचे सवे दोयाल जावं आनी सगल्यांक एकसारक्या मोगान आनी समजिकायेन वागूंक आनी हे तरेन मनीस जिणे सवे एकचार बांदूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कसलीच अंतर आनी वेगळोचार दवरी नासतना सगल्याची एकसारकी सेवा करूंक दुसऱ्या देशा सवे शांती समाधान आनी एकचारान जेवूंक मोगाचे पूल बांदूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळजांत आमची सोडवण संपूर्णायेक पावूंक येतोल्या क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक गोरजेवंतांक आदार दिवूंक दुस्मानाक बोगसूंक आमचें जिवीत उजवाडाचें कोण्यांनी आमी बरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचो आयतार सेवा धर्मीक वावरा खातीर भेटयलोलो दीस म्हूण आमी पाळटाव. आमचे 2 प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्र वरोसभर जायते कार्यक्रम मांडून हाडटात. तांचेर आनी तांच्या मोगान केल्ल्या वावराचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बागीवंत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब क्रिस्ताचो व्हड दूत जावन आमचे भुंयमेर आयलो आनी आपल्या खालत्या जिवितांतल्यान सेवा साकरेंतल्यान जाणट्यांचो पिडेस्तांचो आनी ल्हान भुरग्यांचो हुस्को धरून तांचे सवे मोगान वागलो आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक मनीस जिणे सवे एकचार बांदूंक वावुरलो आनी ताची देख घेवन आमी सगल्या सवे मोगान वागूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या मुजतीन देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. भू सुर्गीच्या बापा, तुज्या येण्याक आमी तयार आसतना तुज्याच पावलांनी चलून
मनीस जिणे सवे भेदभाव नासतना आमची सेवा दिवंक आमकां तयार करतना आमी अदीक आनी अदीक उदार मन उदार काडीस आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोड करूंक आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी विस्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. Saci kori bokti Takana kabolidana Sagveliaci doja pripit Mokrat bapa manum tuge Mokrat keli di pedomi Mokrat bapa manum tuge Mokrat keli di pedomi Bapa mana bagarupe Sai priti mokwadoi dono Naka poshaiban Sai kublianso kebroso Mokrat bapa maduktuge Mokrat keli di pedomi Mokrat bapa maduktuge Mokrat keli di pedomi उबी रावया मोशा बाबा बिंदुये मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली भोयणी आमच्या आनी आपले पवित्र शुभेच्छा लावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सुर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण चडूंक आमी पावोशें कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पोफी हित बापा सूर पुदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काळया आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पोरविले वचून पूर्ण केले आनी सासणीक दारोनाचें दार आमकां उगडले हे वरवीं ती धरून आतां आमी आशेताव ते तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटोले देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खोशेन खोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपोर गोटुया सोम्या जेजू तुझ्या क्रिस्तानी पुनोशिवोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनोशिवोनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस जाल्यार आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनोशिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करूं म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता हे आमी जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांत आमी म्हणटा. तशेंच आमी म्हणटा तुजें राज आमकां येवं, जशी तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. देवाची खुशी आमी करूंक देवाचें राज आमी दिसपोटी ह्या संवसारांत येवंक ह्या प्रार्थनांतल्यान मागता. पावून आमकां विचार खरेंच आमी आमच्या दुस्मानांक बक्षिता, खरेंच देवाचें राज येवंक आमी वावुरता, जावं आमच्या ल्हान कोरण्यांनी
जावं आमच्या खालती उतरांनी जावं आमचे बरी देखीन आज जेसून शिकयलेलें प्रार्थन सगल्यांनी आज जोडुया आनी जेसून शिकयलेलें प्रार्थन गावून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशें नोतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासूटकी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जे कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शिरी वस्त जेजू आपल्या पावलांनी चलून मनीस जिणेसवे भेदभाव नासतना वावरूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर इच्छा म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेवणाक येयात बाबय खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात कुशीत दोसायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबय खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात कुशीत दोसायात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें उदक ओडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी चोडोसायात दुसऱ्याक जिवान भरात उदक ओडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी चोडोसायात दुसऱ्याक जिवान भरात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें तुमचे कुडी वांगडा तुमचे किलाप दियात म्हज्या रोखा वांगडा तुमचे पियूंक दियात म्हजे कुडी वांगडा तुमचे किलाप दियात म्हज्या रोखा वांगडा तुमचे पियूंक दियात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोटूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागतांव. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. बुधवाराक आनी शुक्राराक आमी जाणा नोवेना चलतात म्हणटूच पवित्र संस्काराची बोजूण आसची ना. आयताराचें तशेंच तें मीस ऑब्लिगेशन आमी सोनवाराक कोत्तल्या इंग्लीश भाशेन आमचे विरगोजीन आनी दाबोली कपेलांत तेवूय आसचें ना म्हूण तुमकां कोडीत करता. 29 तारखेर आमच्या फिरगोजे किरीत भाशेन व्हडल्या गोंया मीस दिलेले आसा. म्हणटकूच आमचे फिरगोजेक दिलेले मीस 10:30 वाजता जातले. त्या दिसाक तुमकां वचूंक जाणी नांवां दिल्यात तांकां 9 वरांचेर बॉस हांगातान सुट्टली. म्हणटूच तुमचे लागीं मागता तुमी सगळे 9 वरांचेर आसचें. जी कोण नांवां दिल्यात ती तर थंयसर पावची ना वेळार जाल्यार आमी बॉस सोडटले हांव 9 वरांचेर. मागीर म्हणू नाकात म्हाका व्हरूंक ना, हांव मातशें लेट जाली. तुमकां सदांच सूय आसा पिक्चराक तियात्राक टायमार. इगोजेच्यो वस्तू सदांच 5 मिनट लेट. म्हणटूच तशें करचें न्हू म्हूण आमी मागता. भाव भयणीनो, 3 तारखेर आमचे फिरगोजीन फेस्त सान फ्रांसीस सावेराचे कोंसेसांव सायबिणी. म्हणटूच 4 तारखेर माडी, 5 तारखेर तान 5:30 वरांचे तेस आनी मीस सायबिणीचे फेस्त. 8 तारखेर इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीचे पयले मीस 6:30 वरांचेर लेजन ऑफ मॅरी करतले आनी दुसरे मीस कॉन्फ्रायर ऑफ इमाकुलाद कोंसेसांव करतले. फेस्ताचे दिसा आमच्या 3 तारखेर फेस्ताचे मिसां हे भाशेन जाता. पयले मीस 6:30 वाजता आनी दुसरे मीस 8:30 वाजता. आमचे फिरगोजेर आमचे समुदायाचे जमाती हे परी जातले. माउंट कार्मल समुदाय देवसुआ पिकेन आंतोन गामा हाच्या घरांत 5:30 वरांचेर 27 तारखेर आयचे दिसा. 5 तारखेर डिसेंबराचे आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आग्नेल तेलीस हाच्या घरांत 6:30 वाजता. 13 तारखेर डिसेंबराचे मारिया इमाकुला समुदाय रेजिना मदीं नामिशा पिंटो हाच्या घरांत 7 वाजता. तुमकां जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आयला. कोणें तर तो आपली नांवां दिल्यात जाल्यार कोणूय तर आपली नांवां दिवंक सोदता डेली फ्लॅश आनी
जिविताचो प्रकाश जानेराच्या म्हयन्यांत ताणें येता तांणी किरीत भाशेन फ्रांसीस आमचो सांकिस्तांव आसा ताचे कडेन दिवचो म्हूण आमी मागता. 28 बाबा बिंडो सोमाराक दिसा फाल्यांच्या 3 वाजता रिना गोन्साल्वीस ही आमची भयण सोंपल्या ताचो इंतेर म्हणटकूच मागता किरीत भाशेन तुमी तिच्या आनी तिच्या दुखवलेल्या कुटुंबा खातीर मागूंक. तशेंच वेलीन हो आमचो भाव GMCन आसा किरीत तो जखमी जाला ताचे खातीर आमी मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
Soy Jesu, soy Jesu, soy pivot ang tawag soy Jesu, soy Jesu. Jesus Soy Jesu, soy Jesus, pivot ang tawag soy Jesu, soy Jesus. Jesu Christan basalate ang kafawasan siya. शेवकता गायन घेऊया U20 पेज नंबर 240 U20